मोगाच्या भावा भयणींनो, आज जसं तुम्ही आयकलां निमाणचो दुसरो दीस आनी आयचो विचार आयचो आसा आयकोपाचें आनी पारकोवपाचें काळीज आनी आयची वाचपां तशेंच शेवट जिवितांत खास संबंद आसा. पयलीं वाचपान आयकलां जेरेमाया प्रवादी आमचे फुडें दोन मनशांची चित्रां येता. एकलो मनीस जो आपकुशेन आपल्या दाणांचेर आपली गिरेस्तकायेचेर पातयेवन जिवीत सादता. तो फकत आपलें मन जें सांगता तें आयकता. ताजें काळीज एके भाशेन बंद आसता दुसऱ्यांक. जें दान देवान ताका दिलां तो दुसऱ्यांक वापरना, फकत आपलें वापरता. जेन्ना म्हणटा हो मनीस एके भाशेन सुकलेल्या झाडा सारको. ही गिरेस्त थोड्या दिसांनी सोंपतली, तेजें जिवीत सोंपतलें. दुसरो मनीस जेन्ना म्हणटा जो ताच्या गिरेस्तकाय आसा, ताजें जिवीत ताजें मन काळीज उक्तें आसा. ताचें जिवीत एके भाशेन म्हणटा तो वाळट्या उदका देगेल्या झाडा सारकें. म्हणटकच सदांच जिवितांत खुशाल आसतली, कित्याक सदांच आपलें दान दुसऱ्या साठी वापरता. शुभ वर्तमानान आमी एक ओपार आयकल्या. ती एगीन दोन मनशांची, एक गिरेस्त मनीस आनी गरीब मनीस. गरीब मनीस खुशाल पळयत आपल्या बंगल्यांत घरांत जीव सारता. तेजो खूब गिरेस्त, खूब जेवण आसता. ताचें मन एके भाशेन आपणाचेच आसा, दुसऱ्यांचें न्हय. दारांत एक भिकारी आसा, सदां भीक मागता, ताका तो लक्ष दिवना. तो मरतकच खंय वता तर कोणांत. आनी हो भिकारी लाजरस म्हणजे देव सांबाळटा, देव दिता, तो भीक मागता, पण ताका कांयच मेळना. तो आपल्या जिवीत देवाचे विश्वास दिवन सारता. भाव भयणींनो, जर आमी आमचें मन बंद कोत्ता, दुसऱ्यांक आमी पळयना, तेन्ना आमचें काळीज आमचे भावना बंद कोत्ता. एक भाशेन आमी आमच्या संवसारांत जिवीत सारता, दुसऱ्यांचें आमकां कांयच पडना. आमी तर शेवट्या जिविताची नदर मारल्यार पळयता सदांचें मन सदांच उक्तें आसलें. तेजो काळीज जेन्ना इनसन ताका सांगलें, वॉट डज प्रॉफिट अ मॅन, सोलो कसलो फायदो तुजें वटपण घेवंक, फुडें नांव जोडूंक संवसारांत, पूण तूं आत्म देंवचार दिल्यार. ही उतरां काना पडटकच तो विचार कोत्ता, कसलो फायदो संवसारांत येवन व्हडलें नांव जोडून, पूण म्हजो आत्म दिवंक सोंसयतनाक. विचार करून तो आपणें जीव देवाक भेटवयता. आनी जेन्ना ताका आपोवण येता गोंयांत येवंक, तो व्हड कुशीन येता. आनी म्हाका ताका देव सांगता, फुडल्या जाग्यार वच, दक्षिण वच. थंय उड कशें वयता आनी जें ताचे आसलें गिरेस्तकाय, कसली गिरेस्तकाय, न्हंय दुडबाची, देवाची मोगाची. शुभ वर्तमान तूं व्हड कुशीन वचोन ती गिरेस्तकाय दुसऱ्यांक दिता. म्हणटकच ताचें मन आनी काळीज सगळें उक्तें आसतालें. भाव भयणींनो, आमी 2 दिसा आमच्या काळार जायते आवाज पडटात, नॉयज पडटा, भितरले आनी भायले. जेन्ना आमी कामां आसता थंय आमचे आवाज कानार पडटात, घरांत आवाज पडटात. आमी ते आवाज आयकूंक जाय, मागीर पारखूंक जाय, आनी जें बरें आसा तें करूंक जाय. नाजाल्यार आमी स्वार्थी जातलेत, आमची मनां काळजां बंद आसतलीं आनी आमी एकसुरे जिवीत सारतले. आज खास आमी दुसऱ्या दिसा शेवलाक मागुया, जशें ताणें आपलें मन उगडलें, काळीज उगडलें, आनी जें आपल्या कडल्यान जें आसलें तें दुसऱ्यांक वाटलें, तशें आमी आमचें मन उगडूंक, दुसऱ्यांची सेवा करूंक खास आमी ह्या मिसा भेटेंत देवा लागीं मागुया.